Quante volte davanti alle grandi opere del Signore viene spontanea la domanda: ma come è possibile che Dio si serva di un peccatore, di una persona fragile e debole per realizzare la sua volontà? Eppure non c'è nulla di casuale, perché tutto è stato preparato nel disegno di Dio. Lui tesse la nostra storia, la storia di ognuno di noi. Lui tesse la nostra storia. E se noi corrispondiamo con fiducia al suo piano di salvezza, ce ne accorgiamo. La chiamata di Dio comporta sempre una missione a cui siamo destinati. Per questo ci viene chiesto di prepararci con serietà, sapendo che è Dio stesso che ci invia, Dio stesso che ci sostiene con la sua grazia. Fratelli e sorelle, lasciamoci condurre da questa consapevolezza. Il primato della grazia trasforma l'esistenza e la rende degna di essere posta al servizio del Vangelo. Il primato della grazia copre tutti i peccati, cambia i cuori, cambia la vita, ci fa vedere
smaka ditoria. Aveta, 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 devashini svastorun. Aveta, aveta, aveta. Tu so uswar mochega. Tu iswashi un koloi. Tu cha mochi domrashi. Tu in makavarta gur. Devache vidin sori aveta. Aveta, aveta. Tu shakar suntos maka ditoria. Aveta, aveta, aveta. Devashi visvasturu. Aveta, aveta, aveta. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या साल्वादोर आनी क्लेमेंतीन फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच उगडास करुया एराज्मो कुतिनो ह्या सोंपून गेल्ल्या भावाचो. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता देवाक दिनवासून आनी आपल्या घोराब्याच्या बरी भलायकी पासत भेटयता सिल्वरीन रॉड्रिगीस. तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात ओवन फेर्नांडीस आनी आरुष्का फेर्नांडीस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन तांचेय पासत आमी मागुया. आयज आमच्या तरणाट्यांनी डेली रिफ्लेक्शन जी गॉस्पल रिफ्लेक्शन आमची तरणाटी करतात आनीक फेसबूक जावं इंस्टाग्राम वॉट्सॅपाचेर शेअर करतात. आयज 1 वरस भरता ह्या तांच्या वावराचेर आनी ह्या वावरान मिसळ जाल्ल्या सगळ्या आमच्या तरणाट्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आनी तांचे वरवीं आमकां जायते जाणांक ह्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ करूंक आदार जावंक आमी मागता. तशेंच हेर सगळीं आमची मागणी देवा मुखार दवरया. भोव करून आमच्या गोंयचे पासत आमचे सृश्टी पासत जीं कोण बरीं नात हॉस्पिटलांनी आसात आपल्या घरांत आसात तांचे पासत जी तांची सेवा करतात जावं दोतोर नर्सी वो घरचीं तांचेर सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. उठ तुजीं पातकां बुकसुरी तुज्या अंतरून घे आनी घरा वच. बाबा भयणीनो देव जावन आसा सोर पदवेदार सोर जाणार आनी सोर काकुतीवोन आमचीं पातकां तोच जेजू दिसान दीस बुकशिता. जशें आरकाराक ताणें ताची पातकां बुकसून ताका बरो केलो तेच भाशेन आमच्याय पातकांतली बोगसोणी दिवंक जेजू सदांच तयार. आमच्या जिविताची नवसुर्णी दर दिसाक आमच्या चुकीची आमी ओळख घेवंक आनी आमच्यो चूक ओळखून आमच्या जिविताची नवसुर्णी करूंक आमी सदांच तयार आसूंक ह्या मिसान खोतखोत्यांत आमकां कृपा आनी बोवाळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती आनी मोर्या गांवांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं म्हाका ताचो योद्न भेटयतलोय. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं उठून अब्राहमान आपलें गाडू तयार केलें आनी आपणा बरोबर दोगां सेवकांक आनी आपल्या पुता इजाकाक घेतले. ताणें योद्न भेटोवंक जोडो फोडलो आनी देवान दाखयलोले स्वातेर वचून तो वाटेक लागलो.
तिसऱ्या दिसा अब्राहमान दोळे उबारले आनी पयस तावन ती स्वात देखली. तेन्ना अब्राहमान आपल्या सेवकांक म्हणलें, गाढवाक घेवन तुमी हांगाच रावात. हांव आनी म्हजो पूत मातशे मुखार वेता आनी थंय देवाक बसून तुमचेशी पोत्तोतां. उपरांत योद्न भेटोवंक जोडोव जाय आसलो तो घेवन अब्राहमान इजाकाचेर दिलो. मागीर आपल्या हातांनी उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगूय बराबर वाटेक लागले. वाटेर इजाकान आपल्या बापायक अब्राहमाक म्हणलें, पाय, आनी पायन विचारलें, कितें जाय पुता? पुतान म्हणलें, पळय, उजो आनी जोडो तर आमचे लागीं आसात, पूण योद्न भेटोवंक मेंढरो खंय आसा? अब्राहमान जबाब दिलो, म्हज्या पुता, योद्न भेटोवंक देव एक मेंढरो मेळोसो कोत्तलो. मागीर दोगूय आपली उरलोली वाट तांकूंक लागले. देवान आपणाक दाखयलोले स्वातेर पावतोच अब्राहमान थंय एक वेदी तयार केली आनी ताचे जोडोव मांडलो. उपरांत ताणें आपल्या पुताक इजाकाक बांदलो आनी ताका वेदीचेर जळवा वयर दवरलो. मागीर आपल्या पुताचो योद्न करूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्नाच सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गार तावन उलो मारून म्हणलें, अब्राहम, अब्राहम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवदूतान म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलूं नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका, कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेताय म्हूण आतां म्हाका सारकें गोमलें. कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तेन्ना अब्राहमान आपली तकली वयर काडली आनी फाटल्यान एका मेंढऱ्याक देखलो. ताची शिंगां एका जिलकुटाक शिरकोलोली. म्हणटूच अब्राहमान त्या मेंढऱ्याक धरलो आनी आपल्या पुताचे स्वातेर ताचो योद्न करूंक वोपलो. ते स्वातेक अब्राहमान यावे हिरे म्हणजे देव दिता म्हूण नांव दिलें. त्या पासत आयज पर्यान अशें म्हणटात, दोंगरार देव दिता. आनी एकदां सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गार तावन अब्राहमाक उलो मारूंक म्हणलें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां असो उलयता तो सर्वेस्पर. तुवें हें केलें आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी अंतरोळा वेल्या नोखेत्रां पोरी आनी दर्याचे वेळेर आसा ते रेंवे पोरी तुजी संसद हांव वाडयतलों आनी तुजी संसद आपल्या दुस्मानाचे दारवंटे आपल्या ताब्यांत कोत्तली. आनी तुवें म्हजी आज्ञा पाळली देखून तुजी संस्ती वरवीं पृथ्वेच्या सर्व राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलों. अब्राहम आपल्या सेवकाशी पोत्तलो आनी ते सगळे बराबर बिएर्शेबाक वचूंक भायर सरले आनी अब्राहमान बिएर्शेबांत तिकान केलें. देवाचें उतर हें, देवाचे गोड उपकार. जबाब, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलयतल्या. परतून म्हणुया, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. सर्वेस्पराच्या मोगान म्हजें काळीज भरलां, कित्याक म्हजी विनवणी ताणें आयकून घेतली
हांवें ताका उलो मारलो त्या वेळार ताणें म्हाका रोखडोच कान दिलो. जबाब: जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. मरणाच्या फासांनी म्हाका वेदो घाल्लो. नरकाचो आकांत म्हजेर आयिल्लो. कोणती दुखींत हांव बुडलोलो तेन्ना हांवें सर्वेस्पराचें नांव घेतलें. सर्वेस्परा म्हाका निवार. जबाब: जिव्या मनशाच्या देसांत हांव सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. सर्वेस्पर प्रमाणीक आनी दयाळ, आमचो देव माये मोगान भरलोलो. सर्वेस्पर साद्या बळ्यांचो आस्कारी. हांव निराधारी आसलो, ताणें म्हाका वाटायलो. जबाब: जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. ताणें म्हाका मरणांतलो वाटायला. दळ्यांतली दुखां पुसून काडल्यांत आनी आडलून पडना जावंक म्हजीं पावलां राखल्यांत. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार चलतलो. जबाब: जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. उद्गार. देव बाप आसलो जेजू सवें कुर्सार. आपले वेंगेंत पोत्तून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केलां. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू दुसरी ओड्यार चडलो आनी पोल तोड मारून आपल्या नोगरांत आयलो. त्या वेळार आंतरुणार पडलोल्या एका आरकाराक जेजूशी खाटीर घालून हाडलो. तांचो बावाट करून जेजून आरकाराक म्हणलें, भिवू नाका पुता, तुजीं पातकां भोगसुलीं. आनी हें आयकना फुडें थोड्या शास्त्र्यांनी आपणा भितर म्हणलें, हो देव निंदा करता. तांची चिंतना ओळखून जेजून म्हणलें, तुमच्या मनांत अशें वायट कित्याक चिंतात तुमी? तर हातलें खंयचें उदीक सोंपें, तुजीं पातकां भोगसुलीं म्हणूंक, वो उठ आनी चल अशें म्हणूंक. पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवंक ताणें आडकाराक म्हणलें, उठ, तुजी काट घे आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक असली पदवी दिल्या देखून देवाक तांणी वाखाणलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी किरीत भाशेन आब्राम भावार्थाचो नमुनो, देवाक कितलो विस्वाशी आनी देवाच्या उतराचेर पातयेवन आपलें जिवीत चलयता तें आमी पळयता. आपल्या एकल्याच इजाक ह्या पुताक देवाक भेटोवंक आब्राम फाटीं सरोना. जेन्ना देव ताचे लागीं आपल्या पुताची बोली करूंक मागता तेन्ना आब्राम फाटीं फुडें चिंतिना, पूण आपल्या पुताक घेवन तो किरीत भाशेन ती बोली चडोवंक फुडें वेता. आनी हो ताची
ताची भिरांत न्हय पूण देवाचेर बावार्थ करून देव म्हणटा आतां म्हाका गोमलें तूं देवाक खरेंच भियेताय. आपल्या जिवितांत सगलें जें देवान भासायलेलें, देवान ताका कितें सांगूंक आनी कितें करूंक लायलेलें तितलें अब्राम आपल्या जिवितांत करता. एक भावार्थाचो नमुनो आज पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार आयच्या पयल्या वाचपान दवरता आनी ह्या भावार्थाक लागून देव व्हड व्हड विस्मितां ताच्या जिवितांत करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां कितें भाशेन जेजू ह्या आरकाराचो भावार्थ पळोवन तोठाकता आनी म्हणटा तुजीं पातकां तुका भोगसुली. ह्या आरकाराक हाडूंक जायते जाण वावुरले. तांणी ह्या आरकाराक जेजूशी हाडलो कित्याक तांकां भावार्थ आसलो जेजू हो एक प्रवादी, एक मेसियस. जेजू जावन आसा तोच देवान पाठयलोलो. आमी जो इतलो वेळ ओंत्रेकून ओंत्रेकताले तो जावन आसा तो मेसियस. म्हणटकूच भावार्थांनी आरकाराक जेजूशी घेवन येतात तेन्ना जेजू तांचो भावार्थ पळोवन म्हणटा तुजी पातकां तुका भोगसुली. आनी बाबा भयणीनो हो देव निंदा करता अशें शास्त्र्यांक वो तातूंत आसलेल्या जायत्या धर्मशास्त्र्यांक दिसता. कित्याक तांचे मदें फकत मेसियस हो मागलोलो हाणेंच की पातकां भोगसूंक जातात. देवाचो मागलोलो पूत जेजू क्रिस्त तांचे मदें आसलो पूण तांकां भावार्थ नासलो. थोड्यांक जे कोण भावार्थान येताले तांकां खरेंच जेजू हात लायतालो, तांकां तो सगल्या पिडा रोगांतलो बरो करतालो. आनी अशेंच कितें आरकारा सवें केलें आनी मनशांक उदीक तांचो भावार्थ जिवो उरूंक, तांचो भावार्थ जिवो करूंक ते सगळे आपल्या जिवितांत जियेतात ते शेडेमळ्यांतले जागृत जावंक जेजू ताका म्हणटा उठ आनी तुजें हांतरून घे, तूं बरो जालो. आनी खरेंच बाबा भयणो हो आरकार उठटा, बरो जाता आनी आपल्या घरा वेता. बाबा भयणो देवाचेर आमी पातयेवंक गरज. आमचो भावार्थ जायते फावटी हालता दोलता. भोव करून ह्या महामारीच्या दिसांनी आमी जायते फावटी आमच्या जिविताचेर प्रश्न करता. आमी म्हणटा देव आमचे सगळें कितें करता काय, कितें घडटा आमचे सर भोंवती, कितें जाता. आमी जायते फावटी घोडेक ह्या भावार्थाक जिवंक आनी भावार्था प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक जायते फावटी विसरता. घोडेक आमकां देव आज ह्या शुभ वर्तमानाच्या घोडिता वरवीं आमचो भावार्थ परतून एकदां जागृत करता. पातकां भोगसूंक आनी पातकाचे भोगसवणी दिवंक फकत म्हाका पदवी आसा म्हूण देव दाखयता. बाबा भयणो पवित्र सभा आमकां काय बरी आमची पातकां भोगसूंक हो संदानाचो साक्रामेंत दिता. आमी जाणो ह्या महामारीच्या दिसांनी जायते जाणांक आमकां हो संदानाचो साक्रामेंत घेवंक मेळना पूण जायतीं आमची बाबा भयणां प्रयत्न करतात आपलें जिवीत परतून नवसोरूंक, आपल्या जिवितांत परतून नवसोरणी हाडूंक जायते बरे उपाय तीं घेतात. देखीक दुसऱ्यांच्या आदाराक पावतात, दुसऱ्यांचो हुस्को धरतात, दुसऱ्यांक कितें बरें आसा तें करूंक तीं वावुरतात. दुसऱ्यांनी तर कसलोय आदार मागलो जाल्यार तीं तांकां दावी दावी वेतात. असलें आमी करता आसतना बाबा भयणी जायते फावटी आमकांच विसरता, दुसऱ्याची सेवा करता, दुसऱ्यांचो हुस्को धरता. तेन्ना जायते फावटी घडयेक देव आमच्या ह्या बऱ्या करण्याक लागून आमची जायती वायट वस्तू घडयेक आमकां बक्षितलो. इतलेंच न्हय, दुसरे सुवातेर बाबा भयणो आमकां संदानाचो साक्रामेंत आसा जाल्यार आमी उपाय घेवया. जायते फावटी घडयेक आमकां भेट करूंक मेळना पूण फावो ते युक्त उपाय आमच्या जिवितांत घेवया. पातकी जिवीत आमी जिवंक दर दिसाक आमकां सैक मेळटात खरें पूण हें पातकी जिवीत आमी सोडून दिवंक जेन्ना जेन्ना आमकां वंदावणी येतात, जेन्ना जेन्ना आमकां दिसता की आमी जेजून दाखयलेल्या मार्गास आशिल्ले आमी पयस वेता तेन्ना बाबा भयणो आमच्या पातकाचेर आमी झुजूया. तेन्नाच की आमचो भावार्थ परतून एकदां नवसरतलो, आमचो भावार्थ परतून एकदां जिवो जातलो, आमी खरे जेजूचे गोबाय जातले. होच भावार्थ आमचे सगळे जिवंक आनी दुसऱ्यांकूय आमी नमुणे जावंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया.
म्हज्या भावा भयणे म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलीं सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे आमच्या नित्यचुकीच्या दोगाक सैरभर मानली. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोड दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सगळे आसूं. तुमचे सगळे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयिल्ले. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदार आनी सासणाचे देवा सूर कडेन सुताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासतांव जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडो ना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेतां. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी कराराची हें रगत. पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पोर गोटुया. तुझ्या कुसानी जीवन होणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोड. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजुरीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगत चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांचे सूर काडीत का मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून
जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां थार्नीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सुबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसगा आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजूच चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे माय मगन एकामेकाक शांती दिव्या. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पातकां बुगसूंक आनी पातकान आमी रेवोड ना जावंक पूण आमचें जिवीत नवसरूंक वचतो जेसो आमकां आपयता. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मी कुम्या खातीर मागणें मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवी संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंक हांव सगळ्या वस्तूंक हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडये एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरू. हे पुरी सदांच तुका मोगान एकवटोन सासनाक तोखता तसलो फूड आमी काडू. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोवकार.